आयतारा जाली गोंय क्रिकेट असोसिएशनाच्या स वांगड्यांची वेंचणूक अध्यक्ष सूरज लोटलीकराच्या पॅनलाची जालें जैत। सरकारान केला 90,000 युवकांचे एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन रद्द। ऑनलाईन पद्धत सुरू जावची आदी ह्या तरणाट्यांनी हातान बरोवन दिल्ले अर्ज। ह्या तरणाट्यांचे अर्ज धरात ग्रहीत काँग्रेसीन केल्या मागणी। कुठ्ठाळी हायवेचेर परतून जाली येरादारीची गचमुड्डी। जुवारी पुलाचे काम आणि फोंडकोलांक लागून सेकंदांचो प्रवास जावन रावलो वरांचो। वाहन चालकांनी उक्तायली तिडक। बायणांतल्या शिंदळींचे पुनर्वसन करतल्या अर्जच्या कामाची देख घेवची हेर राज्यांनी। नमन सावंत धावस्करान अणकारीत केल्ल्या ब्युटिफुल वुमनचे मुंबई जालें लोकार्पण। सुवाळ्याक महाराष्ट्रातल्या भौतिक चळवळ्यांनी लायल्ली हजेरी। येवकार हांव जवाहर बर्वे। पळयात खबरो विस्तारान। गोवा क्रिकेट संघटनेचे स वांगडी वेंचपाची प्रक्रिया आयतारा शांततायेन जाली। विपुल फडके सचिव, सय्यद अब्दुल मजीद जोड सचिव, परेश फडते खजिनदार जाल्यार मोहन चोडणकार कार्यकारी वांगडी म्हण वेंचून आयले। हाचे आदीं सूरज लोटलीकराची GCAचो अध्यक्ष म्हण जाल्यार शंभू देसाईची उपाध्यक्ष म्हण निवड जाल्या। स पोस्टां खातीर हे इलेक्शन आशिल्लें। तातूंत 2 पोस्ट आसा, प्रेसिडेंट आनी वायस प्रेसिडेंट। हे बिनविरोध निवडून आयले, कारण प्रेसिडेंट सूरज लोटलीकर आणि वायस प्रेसिडेंटाक शांबा मोलू देसाय हे दोगूय जाण निवडून आयले कारणान ते इलेक्शनात सहभागी जाले ना। बाकीचे 4 जागां खातीर सेक्रेटरी, जॉयंट सेक्रेटरी, ट्रेजरर आनी मेंबर ह्या खातीर प्रत्येक पोस्टाक 2-2 कॅन्डिडेट आशिल्ले। आज तांचें इलेक्शन जालें आनी कावंटींग जालें। एकूण 107 क्लब आशिल्ले आनी तातले 104 क्लबांनी इलेक्शनाक वांटेकारी जाले ते। आनी ताका लागून जे कावंटींग जालें तें अशें आसा, हेमंत आंगले हो सेक्रेटरीच्या पोस्टाक आशिल्लो, ताका 24 मतां पडली आनी ताजो प्रतिस्पर्धी विपुल फडके ताका 78 मतां पडली आनी 2 मतां बाद जालीं। जॉयंट सेक्रेटरीच्या 2 जाण आशिल्ले, सय्यद अब्दुल मजीद ताका 81 मतां पडली आनी सुदेश प्रभुदेसाय ताका 22 मतां पडली आनी 1 मत बाद जालें। ट्रेजरराच्या पोस्टा खातीर 2 कॅन्डिडेट आशिल्ले, परेश गोविंद फट्टे ताका 83 मतां पडली आनी प्रशांत फातर्पेकार ताका 20 मतां पडली आनी 1 मत बाद जालें। मेंबराच्या हाजे खातीरूय 2 जाण कॉन्टेस्टंट आशिल्ले, मोहन चोडणकर म्हणटा ताका 84 मतां पडली आनी रोहन गांवस देसाय म्हणटा ताका 19 मतां पडली आनी 1 मत बाद जालें। अशे तरेन नवे हातून निवडून आयिल्ले यश आसा विपुल फडके सेक्रेटरी, सय्यद अब्दुल मजीद जॉयंट सेक्रेटरी, परेश गोविंद फट्टे ट्रेजरर आनी मोहन चोडणकर हो मेंबर अशें निवडून आयिल्लेचें हें आसा। Our panel has won with thumping majority. See, I always believe in elections there are 2 results. One party or one side wins, one party loses. In win, the party which wins should not be arrogant and should be humble, should have their feet on the ground and should be able to take everybody together and work for the association. At the same time, the party which loses should not be bitter and should always support the ruling in their good works, and they can criticize us in our if we do some mistakes. Election declare जाता almost 1 month back. त्या टायमार आमी एक बार्देसच्या क्लबांनी मिटींग घेतलेली। सो वी थॉट दॅट वी वॉन्टेड अ रिप्रेझेंटेशन फ्रॉम बार्देस बिकॉज भरपूर क्लब्स आहा, ऑलमोस्ट 22 क्लब्स वर देर। सो नाव आतां डिसायड करपाचें ते फायनल त्या हेचेर आसलो। सो त्या टायमार म्हाजें नाव फुड्यान येयलें, बट आय वॉज लिटल रिलक्टंट। माय डॅड बॅक मी, बट सर चेतन देसाई when he backed me that time, I was fully confident that I should go ahead and take this responsibility. I am a secretary for 2 clubs. I have played under 19 also here, not for Goa, but I was in the camp. So I know much about cricket, and I think everybody knows in India about cricket.
It's not a difficult game. सरकारान 90,000 तरणाट्यांची एम्प्लॉयमेंट कार्डां रद्द केल्ल्याचो आरोप काँग्रेसीन केला. सरकारान ऑनलायन पद्दतीन रजिस्ट्रेशन करपाची प्रक्रिया सुरू करचे आदीं जांणी मॅन्युअली म्हणल्यार हातांनी बरोवन अर्ज दिल्ले तांचीच कार्डां रद्द जाल्यात अशें काँग्रेसीचें म्हणणें. रद्द केल्ल्या नोंदणी अर्जांचे स्थलांतर करून तांचे अर्ज गृहीत धरात. तशें केलें ना जाल्यार बेरोजगार युवकांचेर तो अन्याय थारतलो. काँग्रेसीचो मुखेली गिरीश चोरणकारान म्हणला. गोंय प्रदेश काँग्रेसीचो अध्यक्ष गिरीश चोरणकार म्हणटा, ह्या वर्साची फेब्रुवारीत हातान फॉर्मां भरून दिवपाची पद्दत रद्द करून एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशना खातीर सरकारान ऑनलायन नोंदणी प्रक्रिया सुरू केली. 30,000 उमेदवारांनी ऑनलायन अर्ज भरले जाल्यार 1 जुलय 2019 दिसा जांणी हातान बरोवन अर्ज भरिल्ले तांची नोंदणीच रद्द केली. आदीं जांणी हातान बरोवन अर्ज भरिल्ले तांचे अर्ज नवी ऑनलायन पद्दत सुरू जाल्या उपरांत आस्पावन घेवपाची प्रक्रिया हेर राज्यांनी जाल्या. देखून एकदा केल्लें ऑनलायन रजिस्ट्रेशन परमनंट करपाचो निर्णय सरकारान फाटीं घेवचो. तशेंच दर 3 वर्सांनी ताचें नूतनीकरण जावचें अशें गिरीश चोरणकारान मागलां. 1st July 2019, all the manual registration stands cancelled. That means जेणे कोणी रजिस्ट्रेशन केल्लें आशिल्लें त्यांचे एम्प्लॉयमेंट कार्ड कॅन्सल जालें. बाकीच्या राज्यांनी कितें केलें ते मायग्रेट केलें आनी तांकां कंटिन्यूटी दिली. गोंयांत सद्याक 90,000 भुरग्यांचेर अन्याय जाल्लो आसा. तुम्ही हे ऑटोमॅटीक मायग्रेट करपाक जाय आशिल्लें जशें तुमी सांगलेलें आसा. तुम्ही पैसे गव्हर्मेंटा कडेन क्लेम केल्ले आसा पूण हे डेटा मायग्रेट जाल्लो ना आनी त्या खातीर तुमी एक ऑर्डर काडटात आनी सांगतात की पयलींचे सगळे एम्प्लॉयमेंट आसा स्टँड्स कॅन्सल. सो दिस इज ग्रेट इनजस्टीस ऑन दिस 90,000 candidates who have registered themselves on employment exchange. आणि ती गव्हर्मेंटाची चूक. गव्हर्मेंटान ते मायग्रेट करपाचें आनी गव्हर्मेंटाक तर शक्य नाशिल्लें तांकां इंडिव्हिज्युअल नोटीस धाडपाक जाय आशिल्ली. इंडिव्हिज्युअल तांकां नोटीस धाडपाक जाय आशिल्ली. तुमी इमिजिएटली एक ऑर्डर करात आनी ह्या सगळ्यांचो जो डेटा आसा तो तुमी मायग्रेट करात. त्यांचें तुमी रजिस्ट्रेशन कॅन्सल करूं नाकात. They will be in the great difficulties. It is a big issue for the पहिलंच म्हणजे ते बेरोजगार असतात त्यांचेर पहिले म्हणजे त्यांचे फ्रस्ट्रेशन आसा. त्या फ्रस्ट्रेशना भितर हे परत तुम्ही रजिस्ट्रेशन करपाक लायतात आनी जेन्ना तुम्ही 1st फेब्रुवारीक ऑनलायन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करतात. आयज आमी सप्टेंबरान पावले आसा. अनएम्प्लॉयड भुरग्यांक खबर ना की त्यांचे कार्ड कॅन्सल जाल्ले आसा म्हणून. नाल्यार आयज सगळे ऑनलायन रजिस्ट्रेशन करून जाता आशिल्लें. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार अमर चावरिया. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकर पळोवया फुडल्यो खबरो. जुवारी पुलाच्या केबल स्टेट पुलाचें बांदकाम चालू आसा. तेच बरोबर खड्डे पुरोवपाचो वावरय चल्ला. ह्या दोनूय कामांक लागून कुठ्ठाळे राष्ट्रीय महामार्ग 66 शेनवारा राती कडेन येरादारीची घसमुड्डी जाली. काम करप्यांनी तशेंच येरादारी पुलिसांनी वाहन चालकांक रस्तो मेकळो करून दिवपाचे यत्न केले पूण वेर्णा सावन ते आक्षी मेरेन लागिल्ली गाडयांची रांग हालच नाशिल्ली. दरेका वाहनाक 2 वरांचो कळाव सोंसचो पडटालो. पुलिसांचे म्हणणे पुलाच्या कामाक लागून तशेंच रस्त्याचे अवतिकायेक लागून ट्रॅफिक जॅम जालो. वाहन चालकांनी गोवा 365 कडेन हे विशीं तिडक उक्तायली. तांचे म्हणणे दरेका मिटराचेर 10 मिनटां रावचें पडटालें. 1 किलोमिटराचें अंतर हुप्पा खातीर उणेंच 1.5 वर लागतालें. हांव ट्रॅफिक पुलीस खऱ्यांनी इंट्रस्टेड आसा ट्रॅफिक मेंटेन करपाक. देर इज नो ट्रॅफिक पुलीस ऑन द एंटायर रोड. दोनूय सायडीन व्हेकल येतात दोनूय सायडीन आनी तूं कोण स्वता लायनीन आसा तो फाटल्यान आनी ते ओवरटेक करून वतात आनी मागीर फुडें वतात आनी सगळे ब्लॉक. नंबर 2 रोड कंडिशन स्टील इज एब्सोल्युटली बॅड. रोड कंडिशन बॅड आहा. एक सायड ट्रॅफिक आनी देर इज नो लेन मेंटेनन्स. एक सगळ्यांचो लेन मेंटेन करीत सगळी बराबर सारकी शिस्तान पावतात पूण कोणाक इंट्रस्ट ना लेन मेंटेन करपाची. इट टूक मी नाव 1 hour 45 minutes फ्रॉम बिफोर आफ्टर गोवा वेल्या टू क्रॉस द जुवारी ब्रिज. Still miss. That's the reason why I come with the Jeep whenever I go to Panjim. This is the best vehicle to be in on the way to Panjim and back, because of the amount of potholes and crevices that we have over here all along.
Total waste of time. How much time? Now I'm prepared. I've already set my mind that I will be already late. So that's how I come. कुठलाय ट्रॅफिक जाम तुम्ही पयलेच आसतले. हे ट्रॅफिक जामानसून तुम्ही क्रॉस करतले जाल्यार 1.5 ते 2 वरां लागतात आणि हे क्रॉस करपाक लोकांक भरपूर त्रास जाता. लोकांचें म्हणणें आहे की हांगा पॉटहोल्स आहात, तशेंच हांगा रेग्युलेशन्स जायना, ट्रॅफिक रेग्युलेशन्स मेंटेन करनात. त्या भायर हांगा ट्रॅफिक एन्फोर्समेंट आहा. आमी PWD तशेंच दिल्ली बिल्डोकॉनाचे कॉन्ट्रॅक्टर तेंच्या कडेन उलयले. तेंचें म्हणणें आहा की हे स्ट्रेच कंप्लीट करतले जाल्यार 18 म्हयने ते 2 वर्सां लागूं शकता. आणि हे जे रस्त्याचे जे पॉट होल्स आहा ते आमी पावस जाल्या उपरांत काडटले. कुट्टाळेच्यान हिरू महाले, गोवा 360. आधी कोयर प्रक्रिये खातीर पंचायतीक सरकारा कडल्यान फकत 1 लाख मेळटालो, आता 7 लाख मेळटात. देखून प्लास्टीक आणि कोयराचो विशय सरकारान खूपच गंभीरतायेन घेतला हे सिद्ध जाता. नुवेचो आमदार विल्फ्रेड डिसान माजोड्डेचे कार्यावळीत हायस्कुलाच्या भुरग्यां मुखार सांगले जाल्यार तेवटेन चिंचणी पंचायत प्लास्टीक कोयरा कडेन दुर्लक्ष करून भुरग्यांचे भलायके कडेन खेळटा असो आरोप थळाव्यांनी केला. पळयात. माजोड्डे उतोर्डे पंचायतीन विल्फ्रेड डिसा चॅरिटेबल ट्रस्ट, गोवा पंचायत महिला शक्ती अभियान, जुवारी नगरची MES हायर सेकंडरी हांच्या जोड पालवान आयतारा प्लास्टीक विरोधात कार्यशाळा घडोवन हाडिल्ली. हे कार्यावळीत तो उलयतालो. MESच्या भुरग्यांनी वाठारांतलो कोयर एकठांय केलो. सुवाळ्याक सरपंच सॅमसन गोन्साल्वीस, एबिझेल फेर्नांडीस, नेली रॉड्रिग्स हांची हजेरी आशिल्ली. ह्या वेळार कपड्यांच्यो पोतयो तशेंच डिस्क स्टिकांचे वाटप जालें. वरुण कारवालोच्या पदान कार्यावळीक आरंभ जालो. आज आमचो गोवा गव्हर्मेंट तसो भारताचो गव्हर्मेंट चड सिरियस आसा हे प्लास्टीक इश्यू ओ गार्बेज हाचो हो प्रॉब्लेम सॉल्व करपाक. आमचे पंचायतांनी पयले आमकां गव्हर्मेंट 1 लाख दितालो हो गार्बेज ट्रिटमेंट गांवचो हो विलेजींतलो प्रॉब्लेम सॉल्व करपाक. थंय आमकां आयज गव्हर्मेंटान 1 लाख आतां म्हाका दिसता 7 lakhs केल्या. आनी तशेंच पयलींच फावट गोंयांत गार्बेज मॅनेजमेंट डिपार्टमेंट करून हाडला. हे डिपार्टमेंट पयलीं आमच्या गव्हर्मेंटाक नासले. For betterment of our village, which the village would be very clean. This is our goal actually. We want our village to be clean and tidy, clean and green, you could say. And the second thing is that we are coming up with a massive panchayat, like a community hall, you could say, where we are going to have a garbage treatment plant also at the side, which we are really going to do something really great for this village, which we would like to set an example for the whole of Goa with our system of project. And in Majorda, you also have a very big belt, a coastal belt. So because of that, there is also a lot of floating population. So that's why the waste quantities increase and decrease as the seasons change. So what we want to do in Majorda is be able to implement a system whereby waste is collected in a segregated, systematic way, so that the waste does not get just burnt or thrown away somewhere. It should go to a proper end destination. चिंचोणे देवसुवा पंचायतीन अवर लेडी ऑफ होप चर्चीचे फेरयेचे दीस वाडोवन ती 10 दिसांचेर व्हेली. फेरये उपरांत थळाव्या खेळामळार प्लास्टीक तशेंच सांडलां. एके वटेन पंचायत प्लास्टीक मुक्त करपाची घोशणा करता आनी दुसरे वटेन प्लास्टिकाचो कोयर आनी नितळसाणी कडेन दुर्लक्ष करून भुरग्यांचे भलायके कडेन खेळटा अशे आरोप आतां लोक करपाक लागल्यात. पळयात. 2 इस्कॉला आहा हिंगा माउंट मेरी आनी कॉन्वेंट आहा. त्या भुरग्यांक हिंगा हेडरले आयज कितू दीस जाले फेरी गेले आयज प्लास्टीक हें आहा. पयशे घेवपा आहा हें क्लीन करपा जायना. हेल्थ आज हें चललें हेल्थाक आयज डिंगो तिका डिंगो चलता. आयज डिंगो येयला आनी लोकांक डिजीज आहाय. हें हरशीक मरे ही हरशीक आनी हे सगळे मायग्रंट आहा शेत दिताय आनी ते रातचे मरे फोन काटाय थिंग मुतताय आनी भुरग्यां हांगे भुरग्यांक खेळपाची
तो हांव मागता ही ऑथॉरिटी कडेन केदां फेरी आहा ती ओन्ली 3 दीस फेरी कशी नॉट मोर दॅन 3 days. माजोड्डेच्यान आमचो खबराकार संदीप तुयेंकार आणि चिंचणीच्यान रमेश नायक रावत. बायणात शिंदरी व्यवसायाचो बळी थारिल्ल्यो चलयो आणि बायलांचे पुनर्वसन करून तांकां रोजगाराच्यो संधी तशेंच समाजात मानाची सुवात मेळोवन दिवपा खातीर संघर्ष करतल्या अरुण पांडेचे अर्ज म्हणल्यार अन्याय रहित जिंदगी हे संस्थेच्या कामाची देख हेर राज्यांनी घेवपाक जाय. गोंयची साहित्य अकादमी पुरस्कार जैतवंत लेखक नमन सावंत धावस्करान म्हटले. बायणाची झोपडपट्टी मोडून उडयल्या उपरांत घराबारी जाल्ल्या चलयांचे बायलांचे आत्मकथन आशिल्ल्या ब्युटिफूल वुमन ह्या पुस्तकाचे तशेंच अर्धे आकाश माथ्यावर ह्या डॉक्टर श्रीधर पवाराच्या कविता संग्रहाचे शेनवारा लोकार्पण जालें. सलील चतुर्वेदीन इंग्लिशेत शब्दांकन केल्ल्या ब्युटिफूल वुमनचो नमन सावंत धावस्करान मराठीत अणकार केला. लोक वाङ्मयाचो प्रकाशक राजन बावडेकर, पद्मश्री सुधारक ओलवे, पत्रकार प्रतिमा जोशी, कवी श्रीधर पवार आणि रवी भिलाणे सुवाळ्याक हजर आशिल्ले. माटुंगा मुंबईच्या कल्चरल सेंटरात हो सुवाळो जालो. अर्ज ह्या संस्थेचे खरेंच उपकार म्हणटा हांव गोंयचेर की गोंयांत तेंच्यांनी इतलीं वर्सां हें काम सुरू केलें. 98तल्यान काम सुरू करून 2007तल्यान लॉन्ड्री सुरू करून आज पर्यंत तेंच्यांनी कितल्याशाच बायलांक, कितल्याशाच घरवाल्यांक, कितल्याशाच दलालांक आर्थीक पुनर्वसन तेंचें केलां. आनी अरुण पांडेंचें खास करून म्हाका वैशिश्ट्य दिसता की एका दादल्याक म्हणटात तें वेश्यावस्तीन काम करप सामाजीक खूब कठीण आणि तेंच्यांनी इतके तटस्थपणान हें काम केलां. खरेंच तांकां सॅल्यूट म्हणपाचो. खंयचेय बायलेन सांगूं येता आसलें की तेंचेर कसलोय आरोप घालूं येता आसलो पूण आयज पर्यंत हें जावंक ना. आनी सामाजीक कार्यकर्त्याचेर एकूच अलंकार आसता तो म्हणजे तेचो कॅरेक्टर. आनी खंयच ह्या गोश्टीक बाधा न येता फाटलीं 20 वर्सां अविरतपणान ते काम करतात. एक म्हणजे स्वताची टीम घेवन तांकां खरोच सॅल्यूट म्हणपाचो. आनी आमच्या गोंयचेर तेंचे उपकार आसात. आनी ही देख ही सबंद भारता खातीर एक देख आसा. हीच देख सगळ्या दुसऱ्या राज्यांनी आपणाव येता. सत्तेचे रूप आता भिरांकूळ जायत चालला. घुवळी वखदांच्या व्यवहारापासून ते चलयांचे तस्करे मेरेन अनैतिक गजालींक थळाव्या राजकारण्यांचो आशिर्वाद असता. हे व्यवस्थेच्या विरोधात सगळ्यांनीच उबे रावपाची गरज उप्रासल्या अशें प्रतिमा जोशीन सांगले. पळयात. सत्तेचं रूप आता एवढं विकराळ व्हायला लागलेलं आहे की त्यातून छोट्या मुली माणसं कोणी सुटत नाही. अंमली पदार्थांची तस्करी आहे, तसं मानवी तस्करी पण आहे. ह्या सगळ्यांना कुठेतरी सपोर्ट आहे तेव्हा हे सगळं चालतं. हे एरवी चालणार नाही या सगळ्या याच्यामध्ये. पत्रकारांचं काम समस्येच्या मुळाशी जाऊन ते मांडणं, लोकांचं काम ते समजून घेणं आणि लोकप्रतिनिधी ज्यांची अजून चाबूत आहे म्हणजे सत्सद विवेक बुद्धी आपल्यासारखे काही जागरूक नागरिक आहेत या सगळ्यांनी याच्याबद्दल बोलणं, विचार करणं, आपल्या कल्पना बदलणं, आपल्या लोकांकडे बघायचा दृष्टिकोन बदलणं हे सगळं गरजेचं आहे. कार्यावळीचे निमणेकडेन परिवर्तनवादी वावुरप्यांनी इरादे कर बुलंद हे गीत सादर केले. मुंबईच्यान आमचो खबराकार जवाहर बर्वे. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. परतून एकदा येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. गोंयच्या विजेच्या आपालिपाक जमनी पोना घाल्ले हाय टेन्शन केबल जबाबदार आसात. रस्ते देगेक खणप जाता तेन्ना हे केबल इबाडटात. वीज खाते आणि भौशीक बांदकाम खात्यामंदी सुसंवाद नाशिल्ल्यान हे घडटा. आदलो वीजमंत्री आलेक्स सिक्वेरान गोवा 365 सांगले. कामोले राय एके कार्यावळी खातीर तो आयिल्लो. फारीक करिनासतना उरिल्ल्या वेगवेगळ्या हजारांनी सरकारी कार्यालयातल्या बिलांचे बाबतीत उलयतना ताणें आपल्या वेळावेले नियोजन सांगले. पळयात. One major issue that is affecting the power supply is, according to me, that underground cables, especially high tension cables, have been laid in most parts of Goa during my tenure and subsequent ministers. There is no coordination between the various government departments.
Power department has laid the cables. You will suddenly find a contractor who comes and digs the road while digging, damaging the cables. During my tenure as power minister, let me be honest, I had evolved a system wherein we were deducting the dues of various departments directly from their budget allocation, and that is how we were recovering our money. I don't know what is the policy now, but at that time we had a finance department, and we had a working wherein we would send our dues to the respective departments. If there was no response, then we used to recover from the budget head. मडगावच्यान आमचो खबराकार संदीप तुयेकर. पेडणेचे पुलांचे आणि साकवांचे सेफ्टी ऑडिट करात पेडणेचे काँग्रेसवाल्यांनी मागला. पेडणे वाठारांतले पूल आणि साकव पोरणे जालेत, कड्डम जालेत. तांची दुरुस्ती केली ना जाल्यार ते धोकादायक थारू येतात अशें तांचें म्हणणें. पेडणेचो काँग्रेस फुडारी सुभाष केरकर सांगता, पेडणे तालुक्यांतले जायते सुवातांवेले पूल पोरणे जालेत. अंदूच्या पावसांत कांय पूल कमकुवत जालेत. जायत्या पुलांक वेरो गेल्यात. बरेच जाग्यावेले सांकवय कोसळपाच्या मार्गार आसात. ताणें ह्या निमतान थळावो आमदार आनी उपमुख्यमंत्री बाबू आजगांवकाराचेर फोग काडलो. ताचें लक्षच ना अशें तांचें म्हणणें. पळयात. आणि त्या पुलाची परत ही हे करची, तेजे टेस्ट करची, तेजे जे कितें आसा प्रोसिजर तो करून तो पूल खरोच कितको घट आसा, कितके तेज्या पसून कितके आनी वर्सां तेजे लायफ आसा हेजी जनतेक सरकारान जाणीव दिवची. जे आमचे स्थानीक आमदार आसा, जे मंत्री आसा, उपमुख्यमंत्री आसा आयज हांगासर पेडण्याचे, तेंच्या ह्या गजालींचेर अजिबात लक्ष ना हे प्रामुख्यान दिसून येता. आसापूरच्या पुलाची ही न्यूज जी आसा ही आयज आनी कालची ना, तर कितकेशीच वर्सां जाली. ती लोकांचो सुद्दां तेजी मागणी आसा की हो पूल जो आसा तो पूल वीक जाल्लो आसा, तो केन्ना तेजी कितें जायत कितें मोडात हेजे शाश्वती ना. पेडण्या भागांत जितके बी जे पूल आसा आनी कितें आसा हे सगळ्यांची एक तर पाहणी करून तेजी बरे तरेन तेका टेक्निकल स्टाफ येवन तेजे बाबा लायफ कितले आसा, कितले स्ट्रॉंग आसा हे पळोवचे अशी आमी काँग्रेस तर्फे मागणी करता. सातार्डा ब्रिज आसा, कोलवाळ ब्रिज आसा, आणि जे पेडण्यान पोर्तुगीज कालीन जे साकव आसा, मिनी पूल आसा, ह्या सगळ्या पुलांचे सरकारान आयज ऑडिट करपाची गरज आसा. हे सगळे पूल कमकुवत जालात आणि जे ऑडिट करणारे जे तज्ञ लोक आसा, जे आर्किटेक्ट, जे पूल घडोवपी जे लोक आसा, त्यांच्यानी ते योग्य पद्धतीन ऑडिट करपाचे आणि सरकारा कडेन सादर करपाची ही आमची पेडण्यांसून मागणी आसा. मोठो प्रमाणात पावस लागल्या कारणान जे पुलाचे खांब आसा ते सगळे पोंची माती सगळे होवन आयज ते इतले व्हायब्रेट जाता की 2 व्हीलर 4 व्हीलर सुद्धा जर पुला वरसून जर बायपास क्रॉस जाता जाल्यार निस्ते अशे व्हायब्रेट जावन लोक आयज भिवपाक लागल्यात. आणि आयज सरकाराच्या नियंत्रणात आमदार मंत्री आयज झगडपाक लागल्यात आणि लोकांच्या जीवनाशी हे खेळपाक लागल्या. पेडणेच्यान आमचो खबराकार संदीप कामुलकर. आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.